19वो भाग. फिलिपीन देशांतलो शावेराचो वारसो. नमस्कार. ह्या भागांत आमी सांत फ्रांसीस शावेराच्या फिलिपिन्साच्या क्रिस्ती धर्माचेर केल्ल्या सरळ न्हय पूण असरळ प्रभावाचो अभ्यास करतले हांव. क्रिस्ती धर्माची आकारणी आनी तो वार्थ्यां मदें चालू दवरपाक शावेराच्या भावार्थाचो म्हत्वाचो भाग. फिलिपिन्साच्या क्रिस्तावीकरणाचेर शावेराचो असरळ प्रभाव. सांत फ्रांसीस शावेर सैमीक नदरेन फिलिपिन्सांत गेलो ना, तरूय ताच्या मिशनरी यंत्राचो क्रिस्तावीकरणाचेर परिणाम जालो. ह्या वावरांत ताच्या ल्हानविकायेन केल्ल्या वावराच्या अनुभवाक लागून क्रिस्ती धर्माची बी थंय किर्लोली. थंय आशिल्ल्या मिशनरी लागीं संबंद. शावेराचो वारसो फिलिपिन्सा लागीं थेट संबंद आसलेल्या हेर मिशनऱ्यां कडेन घुस्पल्लो दिसून येतालो. शावेराचो मिशनरी वावर पळोवन ताच्या प्रेरणान ह्या जुव्याचेर क्रिस्ती दोर उत्पन्न करचे प्रयत्न केले. क्रिस्ती भावार्थ्याची आकारणी. फिलिपीन लोकां मदें क्रिस्ती धर्माची आकारणी करूंक शावेराचे पाटलावदार आनी हेर मिशनरांचो जायतो तेंको आसलो. भावार्थाची परगटणी आनी क्रिस्ती धर्माची बुन्याद घालून ते सांगातान आपस्वार्थान वावुरले. पयल्यो क्रिस्ती समुदायो घडिल्ल्यो. शावेराच्या वावरांतल्यान फिलिपिन्सांत सुरवेच्या क्रिस्ती समुदायो स्थापल्यो. ह्या समुदायांनी क्रिस्ती धर्माची मूल्यां तयार केली, जी ल्हवू ल्हवू वाडत गेली. गांवांतले संस्कृतायेचेर क्रिस्तांव धर्माचो प्रभाव. फिलिपिन्सांत क्रिस्ती धर्माची सुरवात जाल्ल्यान गांवचे संस्कृताये भितर क्रिस्ती मूल्यां आनी चालींची सुरवात जाली. क्रिस्तांव उपस्थिती चालू दवरप. शावियरान आनी ताच्या सांगात्यांनी सुरू केल्ले मिशनरी क्रिस्तांव धर्माचेर फिलिपिन्सांत म्हत्वाचे आसणे दिसून येता. फिलिपिन्सांत आधुनीक क्रिस्तांव धर्माचेर परिणाम. शावियराचो प्रभाव फिलिपिन्सांत आधुनीक क्रिस्ती धर्माचो एक भाग जावन आसा हें आजुनूय दिसून येता. क्रिस्ती धर्माची संस्कृतीक आनी धार्मीक एकात्मा. फिलिपिन्साच्या संस्कृतीक आनी धार्मीक मांडात क्रिस्तांव धर्माचे एक सारकेपण शावेराच्या तिगून उरपी दायजाची गोवाय दिता. सांत फ्रांसीस शावेराच्या मिशनरी वावरांतल्यान फिलिपीन लोकां मदें क्रिस्ती धर्म फुलून आयलो आनी धर्माची उदरगत जाली हें स्पश्ट जाता. ह्या भागांत तुमी वांटो घेतलो म्हूण तुमचे उपकार आठयता. देव बरें करूं.